जिल्हा पंचायतींक कसलेच अधिकार न दिवपी सरकाराचो निषेध करून दया पागीन दक्षिण गोंय जिल्हो पंचायत उपाध्यक्ष पदाचो राजीनामो दिला। गोंय सरकारान घडोवन हाडिल्ल्या पंचायती राज भांगरा उत्सव दबाज्यात जिल्हा पंचायतीक सुवात दिवंक ना म्हूण पागीन तिडक उक्तायली। की आमकां ज्या तरेन जे गव्हर्नमेंट येता ते आमकां कशें निग्लेक्ट करता हे आमी ह्या सुवर्ण महोत्सवाक आमी जेन्ना सेलिब्रेट करतात तेन्ना आमचे नॉर्थ आनी साउथ जे रिप्रेजेंट करता अध्यक्ष तेमकां ही स्टेज दिवप ना हे खूब दूख जालें म्हाका। आनी आमी कालच डिस्कस करून आमी आनी नेले म्हणलें की आमी सगळे मेंबरां आपया आनी आमी डिस्कस करया आनी क्लियर करया की ज्या तरेन आमी गेल्ली गव्हर्नमेंटा कडच्यान भोगलें तें आज ह्या गव्हर्नमेंटा कडच्यान भोगूंक पडटा काय दिसता दिसूंक लागला आनी ताका लागून हांवें डिसायड केलें की हांव रिजायन जाता। थंय जिल्हा मेंबराक एक तर इन्वायट करनात ना जाल्यार तांकां जाय तांकां इन्वायट करतात आनी बाकीचे मेंबर आसून सुद्दां तांकां ते स्टेज दिनात। तुमी एक फावटी तांकां पावर दिना ते दिना हे फावटीन आमची जी मागणी आसा ते करना ते करना वयल्यान आमचो जो रायट आसा जो लोकांनी आमकां निवडून दिला ते सुद्दां तुमी दिवपाक सोदना। गेल्ली गव्हर्नमेंटा कडल्यान एक भोगले आमी ह्या गव्हर्नमेंटा कडल्यान जे परिवर्तन म्हणून राज्य येयला ह्या परिवर्तन राज्यांक ह्या जिल्हा पंचायती उपेक्षा जाता हे म्हाका खूब वायट दिसता। This social justice, this justice as per our Panchayat Raj. सगळी तुम्ही पाव दिनाय थोडे तरी फंड जे प्रॉमिस केले जे आश्वासन सगळी तेन आश्वासन पुरी केले लागली लक्ष्मी स्कीम आमकां कितें आमगे आश्वासन सदांच निग्लेक्ट। गड्या आपला गांव बरा हे मराठी फिल्म शुक्रारा गोंयांत रिलीज जालें। वास्कोच्या झॅड स्क्वेअर मल्टीप्लेक्स थिएटरात ह्या सिनेमाचो पयलो शो जालो। ह्या वेळार मुरगांव नियोजन आनी उदरगत प्राधिकरणाचो अध्यक्ष कृष्णा साळकार, सिनेमाचो दिग्दर्शक धर्मानंद वेर्णेकार आनी हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले। गोंयकारांक अभिमानच तशी एक तांणी आज गोष्ट केल्ली आसा। हाजे पयलीं ताणें अश्यो खुबश्यो गोश्टी केल्या जो गोंयकारांक अभिमान आसा आनी हे चित्रपट ताणें ते लेखन केलां दिग्दर्शन केलां तांकां हांव ताणी शुभेच्छा दिता। धर्मानंद या सद्ग्रस्ताने हा जो चित्रपट गोव्याच्या धर्तीवर प्रदर्शित करण्याचा प्रयत्न केलेला आहे खरोखरच त्यांचं आपण सुरुवातीला अभिनंदन करूया। हे गोंयकारांची फिल्म आणि तुम्ही सगळ्यांनी पळोवचें आणि सांगचे सगळ्यांक आनी तांकांय पळोवंक लावचें। देव बरें करूं। पिक्चर म्हाका एकदम मनाक पटलें की इतकें जें सृश्टी सौंदर्य आसा समुद्र दर्या आहा आनी आमचे जे गांव शेती वाडी माड पेडां झाडां जितलीं आहा ती आमकां बऱ्या प्रमाणान सारकी जशी उब्यो आसा अशें आमकां दिसता आनी टिकोवपाचें काम आतां आमी करूंक जाय अशें म्हाका दिसता। ही जागृताय आसा हे पिक्चर पळोवन। जो आतां सद्या गोव्याचो रास चल्ला पळय तांकां तो अनुभव घेवपा सारकें आसा। वेर्णेकर बाबा हें बरें चित्र म्हणजे बरें पिक्चर हें केल्लें आसा फिल्म तयार केल्लें आसा गोंयाच्या भुमीर। गोंयची जी परिस्थिती आयज आसा तीच परिस्थिती महाराष्ट्रान आसा कर्नाटकान आख्ख्या भारता भितर तीच परिस्थिती आसा सद्या। तेन्ना हांव म्हाजें अशें म्हणणें आसा की हें पिक्चर महाराष्ट्रानूच न्हू पूर्ण देशभर दाखोवचें। गोंयच्या स्क्वॉश पंगडाची तयारी सध्या नेटान चलता। राष्ट्रीय स्क्वॉश सर्तीची तयारी म्हणून गोंयचो पंगड प्रशिक्षक रेहमान सय्यदाच्या मार्गदर्शनाखाला आपलो खेळ सुधारीत आसात। राष्ट्रीय सर्त फुडल्या आठवड्यात मुंबईत जातली। ह्या सर्तीत गोंयचे खेळगडे बरी कामगिरी करतले अशी रेहमानाक आस्त आसा। और अंचित पूरा स्विंग ताकि कभी रुकना नहीं चाहिए। ठीक है। अभी हमारा एम ये है कि हमारे 3-4 बच्चे जो हैं टॉप लेवल में नंबर 1 होने का चांसेस है। आकांक्षा सालों के इस नंबर 1 अंडर 15 यस फटते इस टाइटल टेकिंग टाइटल इस नंबर 1 अंडर 11 अभी तो नंबर 1 11 मतलब वो टाइटल लेगा ही। ऐसे इतना श्योर है और प्रैक्टिस तो काफ़ी बच्चों का चल रहा है। अभी 30 अक्टूबर का टूर्नामेंट नेशनल बॉम्बे में हो रहा है उसके लिए हम लोग काफ़ी प्रैक्टिस कर रहे हैं और फिटनेस और उसके बारे में काफ़ी मेहनत कर रहे हैं। पहले शुरू में किया था एक बच्चे से तो आज मेरे अंडर में 60 बच्चे खेल रहे हैं तो यहाँ से अभी 20 बच्चे जाएंगे और उसमें के 6 बच्चे मेरे कम से कम
मेन ड्रॉ में और टाइटल लेंगे। तो मडगांव और पैंजिम वास्को में और एक 2-3 कोर्ट वास्को आ जाए। और स्पोर्ट्स मिनिस्टर से मेरा रिक्वेस्ट है तो गोवा में डेवलपमेंट करे स्क्वॉश का। भरपूर ट्युरिस्ट फ्रॉम इंग्लंड ऑस्ट्रेलिया येता, तांकांय स्क्वॉश खेळपाक जाय गोंयांत। ते फेवरेट प्लेसीस गोंयांत ते म्हणटा कशें करून टोर्नामेंट या रेग्युलर स्क्वॉश कोर्ट आसल्यार आमी रेग्युलर हांगा येवन खेळटली। आनी दॅट इज द रिजन म्हाका दिसता गव्हर्मेंट शूड come into the picture and see that more and more squash court can be built here in India. That is how this game will be very popular. तुमकां ह्यो खबरो चुकल्या आसत जाल्यार आमच्या www.prudentmedia.in वेबसायट वा ट्विटर अकाउंट प्रुडंट गोवा वा www.facebook.com/prudentmedia ह्या फेसबूक अकाउंटाचेर मेळटल्यो। इतल्यान हे खबरां चित्र हांगाच सोंपता। पळयत रावात प्रुडंट। नमस्कार। तुम्ही पळयतात प्रुडंट। यू आर वॉचिंग प्रुडंट।